केंद्रातल्या मोदी सरकाराक 8 वर्सां पुराय जाल्यात। ह्या निमतान 4 ते 14 जून मजगती दर एका मतदारसंघात गरीब कल्याण संमेलनाचे आयोजन केला। ह्या संमेलनाची सुरवात शेरमारा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या फुडारपणाखाला ताळगांवच्यान जाली। संमेलनाचे उक्तावण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाले। ह्या संमेलनात मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय येवजणांची लोकांक माहिती दिली। तशेंच 10वी आणि 12वेच्या परीक्षेत बरे गुण घेवन पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान देखून केलो। संमेलनाक लोकांचो बरोच प्रतिसाद लाभलो। 8 वर्सां पुराय जाल्याच्या निमित्तान पयलेच उक्तावण आमी आज तालिगांवच्या कम्युनिटी हॉलात पयलो फॉर द वल्नरेबल ग्रुप हाज्या खातीर केलें। आमचे बाब रोहन खंवटे मंत्री हांणी इनिशिएटीव घेतलेले, बाबूश मोन्सेरात आनी बाकीचे सगळे तांच्या बरोबर आशिल्ले। अध्यक्षाची सुरवात आसा, फुडल्या 14 तारीख पर्यंत आमी सगळ्या सेक्शना पर्यंत पावयतले आनी माननीय मोदीजीच्यो सगळ्यो योजना गोंयांत 100% पावोवपाचो आमचो संकल्प आसा। तरी जी आमकां दिल्ली म्हाका दिसता बऱ्या प्रमाणान एज अ टीम वी हॅव परफॉर्मड एंड डन वॉट एवर बेस्ट वी कूड इन अ व्हेरी शॉर्ट टायम। 2 दिसाच्या टायमा भितर हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करून घेतलो आनी ते सगळे जाण ते टिमीन जे आसात आनी प्लस बाब सिल्वेर जावं, आमचो बाबूश मोन्सेरात जावं, CCBचो बाब रोहीत जावं, आग्नेल जावं, पंचायतीचो जानू जावं, तसो सिद्धेश कुंभार जुवेलो जावं, प्रसाद CCBंतल्यान जावं, बेंटो जावं, सगळ्यांनी आपापले वाठारांत सगळ्यांनी दे एन अ शॉर्ट नोटीस वर्क डिपार्टमेंट्स केम टुगेदर। आय थिंक दिस इज एक्झॅक्टली अ मेसेज वीच वी नीड टू गीव। इफ एवरीबडी वर्क्स टुगेदर जाल्यार आमच्या समाजाच्या लास्ट मनशा पर्यंत स्कीम पावप, तांकां सगळें करप एक बरी मेसेज वता। आनी आमचे बाब नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर तांचे जे विजन आसा, तांचे जे थॉट आसा ते 8 वर्सांत सेवा सुशासन आनी गरीब कल्याण, म्हाका दिसता स्किमी इतल्यो आसात लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा।